नैसर्गिक सोबायेन बरोवन सर्वांक आपले थंय ओडचो सोबीत देश स्पेन. या स्पेन देशांत आमकां सबार चारित्रीक आनी कलात्मक इगर्जो पळोवंक मेळटात. हांगासर आसच्या कोर्दोबा म्हणल्या सोबीत गांवांत आसचे सांता आन्ना आनी सान जोस कोवेंत सर्व भक्तिकांक आपले थंय ओडून आसा. या देव मंदिरांत आसचो एक पुरातन खुरीस बोगसाण्याचो खुरीस म्हणूनच लोकांमोगाळ जाला आसता. या खुर्साचें दर्शन घेवंक आनी सोम्याचो बोगसाण्याचो संदेश आपणावंक भक्तीक या देव मंदिराक भेट दितात. तर या खुर्साची विशेषता कितें? ही एक विशेष क्रुसिफिक्स जावन आसून जेजूचो दावो हात मात्र खुर्सार खिळायलो आसता उजवो हात खुर्सातावन सकयल उमकाळोन आसा. या विशेष इमाजी विशीं विश्लेशण करतना त्या संस्कृतींत भोव आपुरबायेची एक कथा प्रचलित जावन आसची कळोवन येता. थंयसर आसलो तो एक कठीण पातकी मनीस. ताच्या जिवितांत जायते वायट ताणें केल्लें. क्रमेण ताका ताच्या अंतस्करणाची कांतवणी सुरू जाता. निरंतर देवाचो ताळो ताच्या काळजांत गासतना तो एक सुटावे कुमसार जावंक निर्धार करता आनी शेवटी कोर्दोबा इगर्जेक वेता आनी थंयसर आसच्या याजकाक भेटून कुमसार करूंक विनंती करता. आनी तो याजक कुमसाराचो साक्रामेंत लाभयता आनी बोगसाणें दिवन ताका धाडटा. तो व्यक्ती संतोषान पाटी गेलो तरी एकाच हप्त्यान परत कुमसाराक आयलो. ताचें कुमसार आयकल्या उपरांत याजकान ताका परत त्याच पातकाच्या पासांत पडनातले बरी सत्राय दिली. आनी तो व्यक्ती पाद्र्याबाक बरवसो दिवन पाटी गेलो. पूण मोगाच्यानो आमी दुर्बल मनशां आनी तो व्यक्ती तसोच अस्कत जावन आसलो. आनी परत परत तो त्याच पातकाच्या वाटेर सरलो. परिणाम जावन परत तोच व्यक्ती, तीच इगर्ज, तोच याजक आनी तींच पातकां. हे सदांचें पुनरावर्तन देखून त्या याजकाचें सैराण तुटलें. आनी परत त्या एका दिसा तो कुमसाराक हाजीर जाल्ले तवळ याजकान ताचे कुमसार आयकूंक इन्कार केलें. त्या व्यक्तीन खालतीकायेन विनवणी केली तरी याजक रागान पेटोवन उलयलो. हे निजायकी असंबद्ध जावन आसा. तूं देवाची खेळकुळा करताय. हांव तुका बिलकुल बोगसाणें दिवचो ना. तुवें पाटी वसेंत. कठिणायेन आनी रागान तो पाद्र्याब ताका गवजी करी लागलो. आनी त्या पातक्या थंय त्या घडये वर्ती निराशा उपसली. ताचे मुखामळ बावलें. आनी त्या घडये थंयसर एक विशेष घडीत घडलें. त्या दोगांयनी इगर्जेच्या आल्तरीतावन एक विशेष ताळो आयकलो. दोगांनी आल्तरी कुशीन तांची दिश्ट उबारली आनी अबळे खुर्सार उमकाळच्या जेजूचो उजवो हात खिळ्यांतावन मेकळो जावन सकयल आयलो. आनी जेजूनच त्या मनशाक याजका समोर बोगसाणें दिलें. आनी जेजू म्हणालो, म्हज्या भावा, तुजी पातकां तुका बोगसली. आतां तूं समाधानेन पाटी वच. आनी आतां जेजून त्या याजकाचेर आपली मोगाळ दिश्ट घाली आनी तो म्हणालो, याजक म्हज्या भावा, ही एक गरजेची विशय तूं मतीन दवर. या मनशा खातीर रगत वावयल्लें हांवें, तुवें न्हय. मोगाच्यानु ही एक काणी या एक दंतकथा जावंक पुरो. पूण हांगासर आमकां मेळचो अमोलीक संदेश
सोम्याच्या बोगसाण्याचो. आमी सदांनीत हेरांक बोगशिया आनी सोम्याचें अमोलीक बोगसणें जोडया आनी आमचें जिवीत अर्थाभरीत करया. दिव्यवाणी